वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. दर मिसाच्या शेवटाक ह्याच उतरांनी आमकां यादनीक पाठयता. आनी कितें म्हणून आमी वेची जें आमी आयकलां, जें आमी नियाळ्ळां आनी जें आमी अणभवलां तें दुसऱ्याक परगडचें. ही मिसाच्या शेवटाक यादनीक वापरतात हीं उतरां जेजूचे आज्ञाचेर आदारलेलीं आसात. जेजून परतून आपल्या बापाची वेचे आदीं आपल्या शिसांक आपोवन हीच आज्ञा दिता, वचात, आख्खे रोचणेक म्हजी बरी खबर परगट करात. आपलें मिसांव तो तांच्या हातांत घालता. आनी दर मिसा हीच उतरां जेन्ना यादनीक वापरता, हेंच जेजूचें मिसांव आमकां सगल्यांक खान मारूंक, ह्याच जेजूच्या मिसावाक आमी कान मारूंक आमकां यादनीक उलो करता. तर हें दर मिसांत मेळटलें मिसांव कोण भाशेन आमी फुडें व्हरतले, खंय ताची सुरवात आमी करतले. आयचो सेवाधर्म, आयचो विशय एक मध्यम आमकां आमचे मुखार दवरता. समुदायांत हें मिसांव फुडें व्हरपाचो मध्यम. आयचो विशय जेजूच्या पावलांनी बागेवंत फ्रांसीस शावेरा भाशेन समुदायांत मिसांव फुडें व्हरया. मिशनरी वावर एके समुदायांत सुरू जाता. एके समुदायाच्या संदर्भांत मिसांवाचो वावर चलता. जेजून जेन्ना आपल्या शिसांक पाठयले, वेगवेगळ्या सुवातांनी वेगवेगळ्या समुदायांनी वचून जेजूचे मिसांव ताणें फुडें व्हेलें. थंय वचून ह्यो पयल्यो क्रिस्ती समुदायो तांणी घडोवन हाडल्यो. बागेवन फ्रांसीस शावेराच्या जिविताचेर आमी नदर मारल्यार हेंच आपल्या जिवितांत ताणें केलें. यादनीकपणाची मागणी घेतले उपरांत ताची व्हड उर्बा आसली एक मिसियोनार कसो वावरपाची. हेच उर्बेन तो भारतांत गोंयांत आयलो आनी हो आपलो मिसियोनारी वावर, मिसांवाचो वावर ताणें समुदायांनी फुडें व्हेलो. गोंय, मकाव, जपान असल्या समुदायांनी वचून, साद्या लोकां मदें वचून हो मिसांवाचो वावर ताणें फुडें व्हेलो. जेजूक ताणें आपल्या जिवितांतल्यान तांकां परगटलो. आमी आयज क्रिस्ती भावार्थी, जण एकलीं जाणी बावतिज्म घेतला, हेंच जेजूचें मिसांव आमकां सगल्यांक फावो जालां. तर कोण भाशेन हें मिसांव आमी आमच्या जिवितांत आनी पयले सुवातेर आमच्या समुदायांत आमी फुडें व्हरतले, हाचेर आयज आमी नियाळ करुया. आनी कांय नमुणे वो कांय कल्पना हांव तुमच्या मुखार दवरतां. कोण भाशेन आनी कसले मिसांव आमच्या समुदायांनी आयज जावं येता. 3 तरेचे वो 3 भाशेन आमी आमच्या समुदायांनी मिसांव फुडें व्हरूंक जाता. भावार्थ परगडपाचें मिसांव, बोरवांसो दिवपाचें मिसांव आनी एकचार बांदपाचें मिसांव. पयले सुवातेर समुदायांत भावार्थ परगडपाचें मिसांव. आमच्या गोंयांत गोंयकारां मदें ही म्हणणी आसा, आमचो भावार्थ कालचो परचो न्हय, आमचो भावार्थ बागेवंत फ्रांसीस शावेराच्या काळाचो. आनी खऱ्यांनीच ही आमकां व्हड खात्रेची, आमकां व्हड गौरवाची खबर. बागेवंत फ्रांसीस शावेरान आमकां हो भावार्थ दिलो. जेजूक ताणें आमकां परगटलो. आयच्या शुभ वर्तमानांत जोरी जेजू म्हणटा, बाप कोण तो कोणूच नकलो बोगोर पूत, आनी पूत कोण तो कोणूच नकलो बोगोर बाप. पूण आमकां ही खात्री आसा, आमकां हें गर्व आसा की बागेवंत फ्रांसीस शावेरान जेजूक आमकां परगटलो, ताचे वरवीं आमी जेजूक अणभवूंक पावल्या. पूण इतल्याचेरूच ह्याच खात्रेचेर आमचें जिवीत सोंपना. जोरी बागेवंत फ्रांसीस शावेरा वरवीं जेजूक आमकां मेळ्ळो जाल्यार ह्याच जेजूक आमी दुसऱ्यांक परगटूंक आनी भोव करून आमच्या समुदायांत जेजूक परगटूंक आमची जबाबदारी जावंक जाय. आनी कोण भाशेन ही आमची जबाबदारी आमी फुडें व्हरतले. बागेवंत फ्रांसीस शावेरान आपल्या जिविता वरवीं, आपले जिविताचे चाली वरवीं जेजूक परगटलो. आमी आमच्या उतरांनी आनी भोव करून आमच्या जिविताचे चाली वरवीं जेजूक दुसऱ्यांक खेरीत भाशेन आमच्या समुदायांनी परगटूंक जाय. जोरी जेजू आयज म्हणटा, बाप कोण तो कोणूच नकलो बोगोर पूत, आनी पूत कोण तो कोणूच नकलो बोगोर बाप. पूण आमी आमकां हें भाग फावो जालां
जेजूक आमी अणभवला, तर ह्याच जेजूक आमी दुसऱ्यांक ताची ओळख दिवंक, जेजूची ओळख दुसऱ्यांक आमच्या जिविताचे चाली वरवीं दिवंक, दर दिसा आमचें जिवीत जावं दी जेजूचे रूपकार दुसऱ्यांक आमच्या समुदायांत. हें जातलें आमची भावार्थाची खरी परगटणी. हें जातलें आमचें पयलें मिसांव भावार्थ परगटपाचें. दुसरे सुवातेर समुदायांत बोरवासो दिवपाचें मिसांव. आद्वेंताच्या पयल्या सातोळ्यांत आमी आसा आनी आद्वेंताच्या आयताराची ही पयली वात जी आमी पेटयल्या ती आमकां बोरवाशाची खबर करता. आनी आयच्या पयल्या वाचपांत आमी नदर मारल्यार इजायास प्रवादी आमकां बोरवाशाची खबर करता. आसिरेच्या राजान इस्रायल पर्जेचेर आक्रमण केल्लें, तांचेर कब्जो केलोलो आनी असले वेळार तीं भिरांतीन आनी संकोश्टान जियेतालीं. पूण देव इजायास प्रवाद्या वरवीं तांकां बोरवासो दिता. जेसेच्या मुळाक एक कोंबरी फुट्टोली. पवित्र आत्म्याच्या देण्यान, पवित्र आत्म्याच्या बळान भरलेलो एक सोडवणदार तांचेच मदें उपजतलो. हो बोरवासो देव तांकां दिता. आयज होच बोरवासो आमी आमच्या समुदायांनी दुसऱ्यांक जावंक आयचें शुभ वर्तमान, आयचीं वाचपां आमकां उलो करतात. आमच्या समुदायांत वायटाचें, अदृश्टाचें, अत्याचाराचें, पिडेचें व हेर अडचणी येता तेन्ना बागेवंत इजायास प्रवाद्यान केल्ले बाकीत आमचे सवे साकार जावंक जाय. आमी जावंक जाय त्यो बोरवाशाच्यो कोंबऱ्यो दुसऱ्यांक बोरवासो दिवपाच्यो. आनी कोण भाशेन हो बोरवासो आमी दुसऱ्यांक जातले. जायत घोडे सगल्या वेळार आमी दुडवाचो वा आर्थीक आमी आदार दुसऱ्यांक दिवंक जावचो ना. तांच्या अदृश्टा वेळार, गरजे वेळार हो दुडवाचो आदार व आर्थीक आदार आमी सगल्या वेळार दिवंक जावचो ना जायत. पूण म्हज्या समुदायाच्या वांगड्या सवे ताच्या अदृश्टा वेळार भियेनाका, हांव तुज्या सांगाता आसां, तुज्या अदृश्टांत हांव तुका तेंको दितलो. असलो बोरवासो आमी तांकां दिता जाल्यार हें बोरवाशाचें मिसांव, बोरवासो दिवपाचें मिसांव आमच्या समुदायांत आमी फुडें व्हरूंक पावतले. आनी तिसरे सुवातेर समुदायांत एकचार बांदपाचें मिसांव. आयच्या पयल्या वाचपाच्या शेवटाक आमकां एकचाराची खबर मेळटा. इजायास प्रवादी म्हणटा, देवाच्या पवित्र दोंगरार सगळीं एकचारान जियेतलीं, आख्खी रोचना मनीस तशें मोनजाती एकवटान एकाच सांगाता जियेतलीं. ही एकचाराची खबर आयच्या पयल्या वाचपाच्या शेवटाक आमकां मेळटा. बागेवंत फ्रांसिस्क शावेरान आपलें मिसांव समुदायांत फुडें व्हेलें खरें, पूण हे समुदायान तो मिसळ जालो. आपलें जिवीत हे समुदायांत ताणें ओरपिलें. तांची संस्कृताय, तांची भास तो शिकलो, तांचे समुदायांत तो जियेलो. ल्हान भुरग्यां वांगडा आपुणूय एक ल्हान भुरगो कसो जावन तांकां दोतोवन शिकयली, जेजूची ओळख दिली. गरिबां वांगडा आपुणूय दुर्बळ जालो, शिकलोल्या वांगडा आपुणूय बुदवंत जालो. बागेवंत पावलो म्हणटा ते भाशेन सगल्यांक तो सगोट जावंक पावलो. कसलेच तरेचे अंतर, कसलोच भेदभाव ताणें करूंक ना. आयज असलेंच मन, एकचाराचें, एकचार बांदपाचें मन आमी आमच्या समुदायांनी, आमच्या समुदायाच्या वांगड्या सवे आदारूंक आयज आमकां बागेवंत फ्रांसिस्क शावेराचे मजतीन आमकां उलो आसा. देखूनच आयज आमी हें एकचाराचें मन, दुसऱ्यांक समजपाचें मन, दुसऱ्याची परिस्थिती समजून आसा तशेंच ताका मानून घेवन वो कसल्याय कारणाक लागून दुसऱ्यांक आमच्या समुदायांनी आमी भायर येता जाल्यार असली वायट कल्पना, वायट चिंतना, वायट चाली आमी पयसावून एकचार बांदून हें मिसांव, एकचाराचें मिसांव, एकचार बांदपाचें मिसांव आमी आमच्या समुदायांनी फुडें व्हरूंक आयज आमकां उलो. जशें हांव सुरवातेक म्हणटालो, मीस आनी मिसांव ह्या दोनूय उतरां मदें खोल संबंद आसा. हीं दोनूय उतरां एकाच उतरांतल्यान येतात. जें आमी मिसांत आयकता, नियाळटा आनी अणभवता तेंच जावंक जाय आमचें मिसांव. तर आयच्या दिसा जेन्ना हे मिसांचे भेटेंत आमी वांटो घेता, समुदायांत मिसांव फुडें व्हरपाचें ह्या नियाळाचेर, ह्या विशयाचेर आमी नियाळ करता, तर हेंच जावं दी आमचें मिसांव. हीच मिसाची भेट जावं दी
आमच्या समुदायांत वचून मिसांव पोरगोडपाचो आमकां आदार. तर बागयोंद फ्रांसीस शावेरा भाशेन आमच्या समुदायांनी भावार्थ पोरगोडपाचो, बोरवासो दिवपाचो, एकचार बांदपाचो हें आमचें मिसांव जावंक ह्या आल्तारार येतोल्या जेजू लागीं कृपा आनी बळ आमकां सगल्यांक मागून घेवया.